आतां बिचोले ITI येयल्लो. बिचोले ITI जस्ट विजीट करपा खातीर हांगासर ते इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें आसा, ह्युमन रिसोर्स कशें आसा हें पळोवपा खातीर आमचो प्रिंसिपल बिचोले ITIतलो कपिल ताका आनी बाकीचे सगळे इन्स्ट्रक्टर्स इवन दो सहजायसर आमचो स्टेनोचो कोर्स चालू आसता. मुद्दामून आमची स्टेनो जी शिकता भुरगीं ताका सगळ्या जाणांक मेळून खूब बरें दिसलें. हांव जें स्किलींग रिस्किलींग अपस्किलिंगाचेर जें सातत्यान उलयता तें आमच्या ITIतल्यान इम्प्लिमेंट जाता. बिचोले सारकेल्या ITIत सुद्दां 17 डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सीस चालू आसा, इन्क्लुडींग स्टिचींग, स्टेनो आनी हॉस्पिटेलिटींतलोय कोर्स जो आहा पळय हो कोर्स सुद्दां हांगासर सुरू आसा. मोर दॅन 500 स्टुडंट्स आमच्या बिचोले ITIत शिकता. आमी जॅकवार बरोबरचो वन ऑफ द हाय एंड लॅब आमी एस्टाब्लीश करता. टाटा टॅक्नॉलॉजी बरोबर कन्सल्टन्सी आमी जी सायन केल्या बिचोले ITI एक आसा तितूंतलो लॅब तेंचो अपग्रेड जातलो. म्हाका दिसता बरेचशे फावटी जे भुरगे ITI म्हणून जे एडमिशन घेवपाक सोदिना तांकां हांव सांगपाक सोदता की ITI इज एन जॉब गिवींग ऑपॉर्च्युनिटी. स्कील जर शिकत जाल्यार वेरियस जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा. 10वी फेल जाल्ल्या भुरग्याक किंवा 8वी पास आसलेल्या भुरग्याक सुद्दां देर आर द डिफरंट कोर्सीस एवेलेबल त्या डिफरंट ITIतल्यान बिचोले ITIनी आसा. त्या भुरग्यांनी घरा कडेन न रावता ITIतल्यान येवन कोर्सीस घेवचे आनी ताका वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीच्या बरोबर आमचो टायप आसा. ते हांगासले ऑपॉर्च्युनिटीज जे मेळटल्यो ताका हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चरूय आमी अपग्रेड करता. आनी आमचो प्रिंसिपल आनी बाकीचो सगळो स्टाफ दे आर डुईंग व्हेरी गूड. स्किलींग ह्या प्रोसेसाचेर खूब बरें काम करपाक लागलेलें आसा. तशेंच मया पॉलिटेक्निकल इन्फ्रास्ट्रक्चर Okay. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.